पाठ 21 इल्लोसो सोंसो. रानाचो राजा शिव आपणाक जाय ते करूंक लागिल्लो. मनात आयले की तो खंयच्याय जनावराक धरतालो, अर्दकुटे खातालो आनी ताका तशेंच थंय सांडून दुसऱ्याक धरतालो. अशे तरेन दिसाक उण्याच त्या 5 जनावरांचो तो जीव घेतालो. ताच्या जुल्मान कहर केल्लो. हो अशीच जनावरां मारूंक लागलो जाल्यार कांय दिसां भितरच रानांतली सगळीं जनावरां ना जावन वतलीं हाचो सगळ्यांक हुस्को जालो. शिवाचे भिरांतेन ती सगळीं जाणां जीव मुठींत धरून भोंवपाक लागलीं. कोल्याक दिसलें हाचेर कितें तरी उपाय काडूंक जाय. लिपचोरयां भोंवून कोलो सगळ्या जनावरांक मेळ्ळो आनी उपाय काडपा खातीर सगळ्यांची एक बसका घेवपाचें तांणी थारायलें. दुसऱ्या दिसा सगळीं जनावरां कोल्यान आपयल्ले बसकेक हाजीर रावलीं. चितळ, लांडगो, हरण, मोर, सोंसो, सांबर, गवो, रानदुकर, हुंदीर बी सगळीं जमनीर बसलीं. कोल्यान एका खडपार उबो रावन उलोवण सुरू केलें. भावानो आनी भयणीनो, आमच्या रानाचो राजा शिव जे तरेन आमकां खावपाक लागला तें पळयल्यार अशें दिसता आमचो मरणाचो दीस चड पयस ना. मेळटा त्या जनावराक तो चाबडावंक लागला. खरें म्हणल्यार ताची भूक भागोवंक ताका एकूच जनावर पुरो जाता, पूण गरजे भायर तो 7-8 जाणांचे जीव घेता. हाचेर विचार करून एक उपाय सोदून काडपा खातीर आमी सगळीं हांगा जमिल्लीं आसात. कोल्या तूं बुद्दीन भोलो मरे. तूंच कसलो तरी उपाय कर आनी आमचे जीव वाटाय. हरण मदींच आपली शिंगां वयर काडून उलयलें. म्हजी नाडबूत तो जाणा. म्हजे कडेन तो सदांच जुबान पळयता. कोल्यान आपणा वयली जापसालदारकी फाफडून उडयली. कितें पूण करात रे बाबा, पूण आमकां त्या शिवाच्या तोंडांतल्यान वाटायात. मोरान आपलो लांब शेपाडो सांबाळीत म्हणलें. हांव सांगता. सोंसो कितें तरी उलोवंक वतालो, पूण कोलो ताजेर तिडकलो. मदींच उलोव नाका रे, फुकफुक्या काळजाच्या. तुजोच जीव बरे भशेन सांबाळ तूं. आमी पळयतात कितें करपाचें तें. कोल्याच्या धेंगशान सोंशान आंग काडलें आनी कान फाटीक तेकोवन तो वगीच बसलो. म्हजें आयकात. गव्या रेड्यान आपलो आवाज चडयलो. ह्या रानाचो राजा तो. ताका कोणाच्यान कितें करूं येता? ताचें बरेपण घेवन आमी रावूंक जाय. ह्या आमच्या रानाची राखण करपी तो तोच न्हय. आमी ताका सांगुया, तूं धोलींतूच बसून राव. आमी तुका दिसाक 1 जनावर थंय धाडून दितात. खंयच्या जनावर धाडून दितले ताका आमी? रानदुकरान सुळे भुयेक तोपीत विचारलें. खंयचे म्हणजे? गव्यान ताच्या प्रश्नाक जाप दिली. दर दिसा एकट्यान आपूण जावन ताचे धोलीत वचपाचें. जायती भासाभास जाले उपरांत गव्याची ही सुचोवणी सगळ्यांनी ताळयो मारून मान्य केली. हांव पयलीं वतलो. विचारचे पयलीं सोंसो मरपाक तयार जालो. तूं ताच्या एका घासाक तरी पावतलो मरे. चितळान ताची फकाणां केली. सगळीं जनावरां खो खो करून हांसलीं. दुसऱ्या दिसा दनपार जायत आयलो तरी सोंसो शिवाच्या धोलीत गेलो ना. शिव भुकेन चाळवलो. रागान तो धोली भायर वचपाक उठलो. दिस्त त्याच वेळार सोंसो शिवा म्हऱ्यांत वचून उबो रावलो. सोशा आयलो. इतलो काळो कित्याक केलो तुवें? आनी तुका सो कित्याक धाडलो? म्हाका फटोवपाक? तुजे सारके 10 सोशे खाले तरी म्हजें पोट भरता वय रे. भिरांतेन सोशाचे काळीज धडधडपाक लागले. तरी ताणें नीट काडून सांगलें. महाराजानू, हांव एकलो तुज्या पोटाक पावचो ना हें म्हाका खबर आसा. म्हणूनच आनीक 10 सोशे तुज्या धोलीत येताले. पूण वाटेरच आमकां दुसरो एक शिव मेळ्ळो. तो सांगूंक लागलो आपुणूच ह्या रानाचो राजा म्हूण. आनी अशें म्हणून ताणें 9 सोशांक थंयचे थंय खाले. हांव तितलो ताची नदर चुकोवन धांवत हांगा आयलो. हें आयकना फुडें शिवान रागान गरड घाली. ताणें आपली धांवकुलां फुलयलीं आनी म्हणलें. खंय आसा तो म्हजो दुश्मन? दाखय म्हाका. सोशान म्हणलें. यो दाखयता. एके व्हडले धोलीत रावता तो. सोंसो शिवाक घेवन
एके बायचे धडेर गेलो आनी बायक बोट दाखयत ताणें म्हणलें, हेच तोलीत रावता तो, हो पळय आमकां कसो पळयता तो. शिवान बायक पळयलें. बायच्या उदकांत ताचेंच रूप ताका दिसतालें. ओ, तूं तर तो म्हजें खाण खावपी. धोलीत लिपूत बसला हय, तुका सोडना आतां हांव. अशें म्हणून शिवान एक मोठी गरड घाली आनी सोमतीच बांयत उडी मारली. गरड आयकून सगळीं जनावरां धांवत थंय आयलीं. बायचे धडेर रावन बांयत पळोवंक लागलीं. शिव उदकान बुचकळ्यो खायत आसलो तेन्ना सगळीं जाणां भायर ताळयो पेटीत रावलीं. निमाणें शिव घुसमटून मेलो आनी हुस्क्या मेकळी सगळीं जनावरां आपापल्या सुवातेर परतलीं.